कोलाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टी कोल वाडोवं जाय ह्या विचाराची अजिबात ना. उलट जे स्टेटमेंट आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल केल्लो आसा, आमची ट्राय आसा की कोल जो आसा तो एकदम मिनिमायज जावपाक जाय. ह्या विशयाचेर पार्टीचो स्टँड आसा. इन्सिडंट जाला हांगासर तुमची आमदारी आशिल्ली शी कॅटेगरी थिंगा पुलिसांनी हे केलें. हाऊ डू यू सी दॅट तुमचे ओन आमदाराक थिंगा नाही, कशें आतां आमदारान स्वताच्या रिस्पेक्टान रावपाक जाय. ज्या भागाचेर लॉ अँड ऑर्डर जी असता ती फाल्यां आमदार आसत, मंत्री असत आणि सामान्य नागरिक असत ताका सारखी असता. त्यामुळे प्रत्येकान एखाद्या हाचेर लॉ अँड ऑर्डर मोडपाचो प्रयत्न कोणेच करपाक जायना. ह्या मताचो हांव पार्टी म्हणून हांव सांगता. पंचायत म्हणटा ताका परमिशन आहा, पंचायतीचें परमिशन ते नाही, कशें आसा की प्रत्येक गोष्ट कशी आसा आपल्या हातूंतल्यान एखाद्या हातूंतल्यान जर एखादे कितें विशय आसत जाल्यार त्या विशयाच्या संदर्भातले पूर्णपणे वचून थंय बंद करप, आडवप जो आसा हो सामान्य नागरीक करपाक शकता. आमदाराचो जो विशय आसा तांच्यांनी सरकाराक येवन सांगपाक जाय, मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक जाय. उगीच लॉ अँड ऑर्डर जो आसा तो हातीन घेवपाचो कोणें प्रयत्न करपाक जाय. नाही, म्हणून हांवें तुका सांगलें न्ही की मुख्यमंत्री जे वेळार त्यांनी काल स्टेटमेंट करून सांगलें की 50% कोल आपण कमी करपाचें हें करता. कारण एखादी गोष्ट एका दिसान जायना, ताका वेळ लागता. तांचे वयर सेंट्रलाकूय तांचे उलयल्ले आसात, मंत्र्या बरोबर तांचे डिस्कशन जाल्लें आसा. आनी ज्या वेळार एखाद्या राज्याचो मुख्यमंत्री कमिटमेंट ज्या वेळार दितात त्या वेळार सगळ्यांनी तें मानपाक जाय. आनी तातूंत सगळे आले, हांव स्पेसिफीक म्हणना, पण एखाद्यान ज्या जबाबदार जो आसा त्या जबाबदार मनशान खंय वचप, खंय हाडप हे सध्या विचार करपाची गरज आसा. डेफिनेटली उलयतलो. जेका कितें जर त्या संदर्भातलें जर कन्फ्युजन आसत त्याने मुख्यमंत्र्या बरोबर उलोवचें. पार्टीचे अदरवायज पार्टी कडेन जाय जाल्यार उलोवप करपाक हरकत ना. आंदोलनाच्या संदर्भात तांकां कितें कन्फ्युजन आसत जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमचे कडेन उलोवचें. हांवें तुका सांगलेलें आसा पळय, सगळे विशय जे आसात हे सगळे कोला कडच्यान सगळे कडेन विशय येतात. एकदां कोलाचो विशय जर सोंपलो आसत जाल्यार सगळे विशय सोंपतात. कोल आनी हे सगळे रिलेट करून एक कडेन हाडपाचो प्रयत्न करतात आनी ताका लागून हे सगळें कन्फ्युजन जाता. त्यामुळे कोल वेगळो विशय आसा आणि कोलाक लागून बाकीचे सगळे विषय ते रिलेट जातात. कन्फ्युजन काय नाही, जर लोक क्लॅरिटी आसपाक जाय. जशें मुख्यमंत्र्यान काल सांगलें कोलाच्या संदर्भात त्यांनी स्पेसिफीक सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता पत्रकार परिशदेक कॅबिनेटाच्या मिटिंगेन सांगलें अशें म्हाका दिसता की ताणें म्हणिल्लें आसा की आपलो पूर्णपणे आपण ट्राय आसा आपली की कोल जो आसा, कारण बेजिकली कोल हो भारतीय जनता पार्टीन हाडूना. डब्ल्यू आसत, अदानी आसत, हांकां परमिशन दिल्लें कोणें दिल्लें आसा, काँग्रेस पार्टीन दिल्लें आसा. तेंच्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा की तेंच्यांनी दिल्लें म्हणून. आतां तें दिल्या नंतर आज कशें जाता, आज मायनिंग फाल्यां जर सुरू जालें जाल्यार सगळे विशय सोंपले हांगसरले. त्या विशयाचेर थंय तो कोल हाडपाक आनी व्हरपाकय थंय तांकां वेळूय मेळचो ना. तो विशय वेगळो आसा. त्या विशयाचेरूय मुख्यमंत्री आनी सरकार म्हणून आनी पार्टी म्हणून आमचो हें चालू आसा. पण हे जर मायनिंग जर एकदां सेटल सुरू जालें न्ही जाल्यार सगळे कोल वगैरे हाडपाक आनी व्हरपाक तांकां वेळ तरी खंय मेळटलो. आनी ताका लागून कोलाचो विशय हाडल्या कोणें, काँग्रेसीन. आज काँग्रेसूच आंदोलन करपाक फुडें वतात आनी त्या आंदोलनान जणू कितें हाडून आपण हाडल्या नंतर तो आतां गव्हर्मेंट हें कंटिन्यू प्रोसेस आसता. त्यामुळे तें चालू तें नाही हाडलो आतां बंद केलो असं जायना तो. ताका लागून तो बंद करपाक थोडो वेळ जाय. आनी ताका लागून मुख्यमंत्र्यान जें काल सांगिल्लें आसा तेचेर तेंच्यांनी विश्वास दवरचो. जर तितली जर पावर दिता जाल्यार मागीर सामान्य मनशाकूय ती आसूं जाय. हें आसूं शकना, अशें जावं शकना. म्हणून कायदो पाळूं. म्हाका डेफिनेटली दिसता